गाइस तुम्ही पोहू शकता आयज आम्ही आता पोलीस स्टेशनार येयल्या एका भितन उडोवंक येयल्या सायज पणजे शॉपिंग करता बेडशीटा पळय गर्दी आहा आम्ही म्हणजे हायन एकट्यानच खूप शॉपिंग केलेले आसा तो ये गाइस टी शर्ट खरेंच बरे दिसता म्हाका खाएंगा तो कल खाएंगा रकडो सुकता तो नाही हाक आमी खंय येयल्या सो गाइस आयज आमी इल्लेली आसा पेंजीम फिश थाली खावपाक म्हणून इल्लेली पण यांच्याकडे फिश थाली ना म्हणून अविन कितें ऑर्डर केला रे पळयात मागीर दाखयता ओके गाइस तुमकां खरें सांगता हेंची कितें म्हणटा ते चिकन चिली बेस्ट आहा न्हू चड बरी हांगा चिकन चिली हांगातली हेंच्या रेस्टॉरंटाचें नांव जावन आसा ग्रॅविटी कितें वा ग्रॅविटी क्वॉन्टिटी बरी ना बेस्ट आहा तुका लायक जावंक ना रेस्टॉरंट सो गाइस आमचे आता जेवण खान बी रेडी जाल्लेले आसा आणि आता आमी येयला पणजे फेस्ताक आनी आता फेरी पळयता कितें आसा ते बरें गावले जाल्यार गावले हांव आनी कॅमेरा ऑपोजीट डायरेक्शनान धरताले भितर स्क्रीन म्हाजी काळी दिसताली एक्चुअली आनी अवी अप्पा आयजूय बॅग घेवन येयल्लो आसा शॉपिंग करून भितर घालपाक हय या चल हांगाच्यान फेरी स्टार्ट गायज आणि म्हाका दिसता थोडी शॉपां आतां येता काय काडटा काय कळना तरी पळोवया फुडें बरें गावले जाल्यार गावले आनी हांगासर व्हिडिओ पळयात गाय सारकी नितळ येता हय गर्दी आहा खूब आसा पळया इस्ट हां पळय स्टॉला खूब आहा जाले परत शॉपिंग चालू गावले वगैरे सायज पणजे शॉपिंग करता जाले परत शॉपिंग चालू गावले वगैरे सायज पणजे शॉपिंग करता पळया फाटल्यान पळया बिचाचो व्यू पळया पळयलाय बेडशीटा पळया तुम्ही पोवू शकता हांगासर बेडशीटा आहा पळया काय बरी लोणचे 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 जाय तसले कपडे गावात ना वाज तरी पळयता आनी फुडें कितें गावले जाल्यार शर्ट बी आहा पण ते छपरीच्या भाशेन आसा हे टी शर्ट घेतले हाकान पळय हाकाक लायक जाले पळय सो गाइस आम्ही आयज खूप म्हणजे खूप शॉपिंग केलेली आसा आम्ही म्हणजे हायन एकट्यानच खूप शॉपिंग केलेली आसा आणि आयज हांव सारखे खोशी आहा आणि आता आमी आवडीन वयता घरा कडेन A few moments later. हांव आयज बरो मारतलो मारू यो यो लेट्स फाइट लेट्स गेट्स फायट म्हणजे कितें कूट घालू तकलेर यो कूट घालू मारतले खोड घालतले पाय सो गाइस तुम्ही पोवू शकता आमी आता सायकली घेवन येयल्या आमी आता वयता पोलीस स्टेशनाचेर आनी सगळे भायर फाटल्यान भुरगे आहा पयस पयस आहा सगळे जाण सो बरें आहा मजा येता गाइस तुम्ही पोवू शकता आयज आमी आता पोलीस स्टेशनार येयल्या एका भितन उडोवंक येयल्या हेणी चड व्हडले क्रायम केला पळय पोलीस स्टेशन आनी कितें घेवन येयल्यात ते पळयात आमी सायकली घेवन येयल्या इतले किलोमिटर चलोवन ना रे फूल पावर सारके तुमकां खबरूच आहा न्हू हालीं केसी वाडत आहा सो टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट सो सायकलीच घेवन येयले आमी ना रे गाड़ी लेके आना चाहिए था कार क्या कार लेके आएगी आमी हाडलेलो आहा स्प्रे पेंट फ्लिपकार्टा वयल्यान न्हू फ्लिपकार्ट अरे मदीं दिवन आसता हांवें फ्लिपकार्टा वयल्यान हाडला आनी संदेशाची सायकलीक मातशे हिरोईन करुया न्हू सनी लिओनी करून उडोवया सायकलीक तेजे सनी लिओनी बरी दिसता पळय संदेशाची सायकल तेजो कलर असो हाडला आतां ब्लू दिसता पळय बरो दिसता हो कलर मातसो बरो आहा प्रिमियम क्वॉलिटी आहा सो गायज यू नो कितें आहा जाणा ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा हॅपीनेस शेअर करपाक न्हू म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसता म्हाका खूब लायक तेंचे बारीक बारीक हितून न्हू हॅपीनेस पळोवपाक म्हाकाय हॅपीनेस जाता सो चला लेट्स सी करिया तिका पेंट पूरा पिछवाड़े में लगेगा क्या ना भैया ना सीट पे मारा तो लागतले ना न्हू रे रोकडो सुकता तो नहीं सीट पे मार दे सीट रोकडो सुकता हा सिटार मारी जाल्यार हय भैया अभी सूखेगा इतना जल्दी हय शेडीत दिसपाक स्प्रे जल्दी सूख जाता है ये हो ही नहीं रहा है बरो दिसता पळय रे हांगा पळय गायज हेका पळय कोणी तरी बुस केला हेज्या तोंडार सगळ्यो नाक्षी दाखय मरे पळय
कोणी रे राक्षकाळ दिव्यांच्या काय शोनान रे आम्ही तयारी करता फिशिंगेक वचपाचे आणि अभि न्हू फाटसून सगळ्यो सायकली पेंट मारता आम्ही या भुरग्यांनी आमच्या गोरयो बिरयो रेडी करून दवरलेल्यो आहा असल्यो गोरयो न्हू मजा येता गोरोवपाक आमकां ते म्हारग गोरयो आवडना नुस्तें एकूय गावना गायज गोरोवंक गेल्यार म्हाका जाल्यार गोरोवंक कळना पूण तरी पूण म्हाका ह्या गोरयेनूच मजा येता टायमपास कसो न्हू आयज आमी भरपूर नुस्तें हाडपाचें आहा गोरोवन पळय 3 केल्या हेंच्यांनी अरे रिया इसे मानिंच्यो क्यों मारा साइकिल से? कमी ना बोल रहे कमी थोड़ा हल्का हल्का चला भी नहीं मारूंगा भैया ने बोला था झाले रे तुमचे घे हातीक बी लागोंग हा ती गोरी एक ही में खत्म हो गया खाएंगा तो कल खाएंगा क्या है रे किरे रहते ते किरे किरे करतले तेजे आणि एने तेका सगळ्यांक स्टिकर हाडल्या ते लायता आता उधर दिखा दे दाखव रे स्टिकर बयास जरा जरा मेरे को ऐसे आजादी किधर ये स्टिक आई बाबाचा आशीर्वाद बार्बी डॉल बी लाग जायले रे अवी अवी अरे भैया लगाएंगे सबको अरे मैं भी लाती हूँ किसको चाहिए स्टिकर कोणा कोणा फाले हाडटा बार्बी डॉलांचे चलता अभी इधर इसी से पूरा ए हो जाएगा फाले हाडटा बार्बी डॉलांचे चलता मरे बार्बी डॉल गुडिया हाँ गुड़िया लड़की को क्या है नाही रे तू लाय रे वाव म्हणटले तुका सगळे लड़की क्या सो गायज तुम्ही पोवू शकता हांगासर ओके फूल पॉवर हे टी शर्ट घेतलेले आसा ओनली 200 रुपीज ना 150 दिसता न्हू गो 300 म्हणटालो तो मागीर 150 म्हटलें हांवें 150 दिता जाल्यार दिनारात झक मार मागीर तेणी दिले कहा हा टी शर्ट हे बरे दिसता माझ्याकडे ग्रीन कलर नासलेलो सो हे गायज टी शर्ट खरेंच बरें दिसता म्हाका जाल्यार खूब लायक जाले टी शर्ट हे फूल कमेंट करून कशे आणि हाका कडेन आनीक खूब कपडे आयज हाडल्या आयज न्हूच म्हणटा तुमकां खरें सांगता आयज न्हूच म्हटल्यार एक 3-4 हजाराचे कपडे हाडल्या न्हू हां पण आयक म्हणटा आपणाक आतां सद्या काम आहा खंय भितन खंय सगळीं आयदनां धुवंक जाय ओके आनी भितन आयदनां धुवंक जाय खंय तेका मागीर तेज्या उपरांत तेका उदीक भरूंक जाय मागीर खंय तेका रांदूंक जाय आनी अटरम शटरम सगळें खंय तेका आयज करूंक जाय म्हणून खंय ते बाकीचे कपडे घालून दाखयना न्हू आ म्हणूंक शकता तूं सारकी खूप काम आहा काय सो गायज आयज आमी गेल्लेली पणजे फेस्ताक न्हू आ होय आनी स्टॉल्सांचेर इतले बरे बरे कपडे येयल्या फर्स्ट टायम आमी जेन्ना पयलींच चलोन गेल्ली न्हू आमकां इतलें कांयच ना कशें न्हू आ मागीर जेन्ना मातशे फुडें गेले आवय तुमकां सांगू कपडे चेडवांचे कपडे बायलांचे ड्रेसीस ओके जे क्रिस्तांव लोक आमचे घालतात पळय बरे बरे कपडे तसले आमचे हिंदूंचे सलवार कपडे हे न्हू गो कितले इतले बरे बरे कपडे आमचे लोकांक खूब गोंयच्या लोकांक खूब आवडटले सारखे आणि बेडशिटां बीन सारकी इतली चीप रेटीन आसली सो गायज तुमी कायंडली वचा रिक्वेस्ट करता तुमकां पणजे स्टॉलांनी भोंवा आनी घे म्हणून कपडे घ्या हांवें अंकिताक घेतले कपडे 3400चे कितें इतले कपडे घेतल्या खबर आसा पण म्हाका कांयच मेळोंक ना कित्याक म्हाका जाय तशें म्हाका नात म्हाजे मातशे कटकटी खूब कपड्यांचे आनी हांव एक टी शर्ट घेतलो पण ते न्हू मातशे एट्रॅक्टिव्हच आसतले सदीत सो म्हाजे तशें 100रांतले एक दिसतले म्हाका पण मातशे एट्रॅक्टिव्ह कितें म्हणटा मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज म्हाका न्हू हेजेर शर्ट बी बरें दिसना फक्त स्वेट शर्टात हेजेर म्हाका न्हू शर्ट बीन म्हाज्या आंगार बरें दिसनात म्हाका असले टी शर्टां बीन खूब बरी दिसता सो म्हाका आवडटा असलीच ओके आनी हांव मोस्टली न्हू जीन्स पॅन्ट खंय बऱ्या जाग्यार वयता जाल्यारूच घालता नाल्यार हांव शॉर्ट पॅन्टूच घालून सारको आमी कितें म्हणटा पळय ते नीज गोंयकार कसो तुमकां खरें सांगूंक गायज 4-5 वर्सां पयलीं न्हू अवी जीन्स पॅन्ट बाजारान वयता सुद्दां जाल्यार तुका जीन्स पॅन्ट जाय आसली न्हू अवी पयलीं येतालो जीन्स पॅन्ट दिवो
आणि खंयचो ह्या मातशा लागीं सुद्दां वयताले हांव जीन्स पॅन्ट जाय आसली पण आतां हांव सारकी शॉर्ट पॅन्ट आता घालून हांव भोंवता. जीन्स पॅन्ट चड घालिना, म्हाका तो वाज येता जीन्स पॅन्टीन. बऱ्या जाग्यार खंय गेलो जाल्यार जीन्स पॅन्ट एक नेसेसरी असता, एक डिसन्सी असता खंय वयता जाल्यार बऱ्या जाग्यार. सो तशें आसता तें. बट तुमकां खरें सांगता, पणजे जी स्टॉलां आसा खबर आसा ती अमेझींग आसा ह्या फावटी. आनी बरे बरे पर्सी येयल्लेल्यो आसा चेडवांच्यो, बरे बरे कपडे येयल्लेले आसा. रोप इज टू गूड, सारके टू गूड. ड्रेसीस, स्कर्टी, गावन मागीर गावन बीन बरे बरे आसा. सलवार आनी हे ते दादल्यांचे पासून बरे बरे कपडे आसा. सो शर्ट बीट कोण घालता तर तेंच्यांनी स्पेशली वचोन घेवचे थंयसर. ओके. आनी आतां खंय आकाक खंय खूब काम आसा, हांव अजून जेवंक ना, त्या खातीर रांदतले खंय, कपडे हे करूंक जाय खंय तेका, मागीर आयदनां धुवंक जाय खंय तेका, मागीर असलें कितें कितें काम आसा खंय. सो तशें कितें आहा तें. आनी गायज मेन म्हणटा पळय तें, तुमी म्हाज्या हातीन हो डिवायस पयला आसतलो. हो डिवायस न्हू हांवें खूद असेंबल केल्लो आसा आनी एका सॉफ्टवेअर बीन हांवें खूद मारलेलो आसा. म्हाका न्हू तुमी कोणीच कमेंट मारून केन्नाच सांगूंक ना की कसलो डिवायस हो, म्हाका तरी सांग मरे म्हणून हांव तुमकां सांगूंक वचोंक ना हो कसलो डिवायस पळय तो. आनी हो डिवायस जर तुमकां सांगीत न्हू इतलो युजफूल आसा खबर आसा, हेजे फायदे इतले आहा. जाल्यार तुमच्या तेवटेन बीन चोर बीन कोण येता न्हू जाल्यार तेका बूथ शिकोवपाक पावरफूल आहा तो न्हू. पॉवरफुल आहा सारको. पॉवरफूल आहा सारको. कितें तें जाल्लें जाणा जाल्लें जाय जाल्यार कॉमेंट करा. आनी गायज तुमी पळयता आसतले न्हू, रायट नाव एवरीवेअर हर एक घरान जो मनीस वयर सरता तेंचे कितें म्हणटा ते आमचे सक्सेस वयर सरता जाल्यार डिफेम करपाक आनी फाटल्यान जमनीर उडोवपाक लोक न्हू खूब आसता. ओके. समज आतां हांव वयर सरलो जाल्यार म्हाज्या फॅमिलींतलो एक ना एक गणगोत्रा आसतलो की तो पाड पडलेलो असो मरे तसो. तशें न्हू सगळ्याक कितें कितें आसता. तुमकां खरें सांगता, हेज्या टायमार तेका एका अंकिताक न्हू एका टिचरीन म्हटलेलें, तूं केन्नाच वयर सरोंक पावचें ना. सारकें न्हू, तूं केन्नाच वयर सरोंक पावचें ना. ओके. स्कुलाचें नांव बीन आमी घेयना, टिचरीचें नांवूय घेयना, ही टिचर व्हिडिओ पळयता आमची. ओके. अंकिताक म्हटलेलें खंय की तूं न्हू केन्नाच कितें करूंक पावचें ना. आनी आयज ते टिचरी फुडल्यानूच आयज हे उबे आसा आनी तेणी 4 चौगां मदीं नांव केलां. तुवें एका स्कुलान 1000 भुरग्यां मदीं तुवें नांव केलां आसतलें, पूण अंकितान आख्ख्या संवसारान आपणाचें बरें नांव केल्लेलें आसा. फालतू कामांनी न्हू, बऱ्या कामांनी. सो हेज्या बद्दल न्हू हांव एक व्हिडिओ न्हू स्पेशली घालूंक सोदता. ओके. सो आमकां अश्यो गजाली आयकोंक येता. ओके. आसता तशें डिफेम करपी लोक आसता, जेलसी लोक आसता, इतले जेलस जाता. तुमकां हांव खरें सांगता. ओके. अबाउट मी, माय पास्ट, म्हाजे जे प्रिवियस लायफ आसली आय वॉज व्हेरी एग्रेसीव. म्हाका सारको मातशें कितें म्हटल्यार म्हाका राग येतालो, हांव झगडोंक वयतालो. आय वॉज म्हाका लोकपान पसून वयला काय म्हाका खबर आसा सगळें. ओके. खरें तुमकां सांगता, खरें सांगता, त्या टायमार आमचे फॅमिली येवप आनी कितें गो तो तुजो आमच्या आवयक कितें गो तुजो तो चेडो कितें गो आनी जेन्ना तुमकां खरें सांगता, देवाच्यान सांगता, हांव तुमकां देवाच्यान सांगता, गॉड्स प्रॉमीस, इतल्यो तुमी म्हाजे मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली आसा तेंच्यांनी म्हाजे युट्यूबार व्हिडिओज पयले आसतल्यो. म्हाजे व्हिडिओ थोड्यो न्हू न्यूजार पासून येयल्या. ओके. न्यूजार पासून येयल्ल्यो आसा म्हाजे ह्यो व्हिडिओ बरें काम करता म्हणून इन गोवाचेर. खंयच्याच एका फॅमिली मेंबरान न्हू म्हाका मेसेज करून एप्रिशिएट करूंक ना. अरे प्राऊड ऑफ यू भाचो तूं म्हाजो, प्राऊड ऑफ यू. तुवें कितें केलें तें व्हेरी गुड, प्राऊड ऑफ यू. ना, केन्नाच ना. मनशाक न्हू बरें करीत न्हू केन्नाच उगडास उरना. ओके. आनी त्याच मनशा कडेन जर कितें चूक जाता जाल्यार तो खंय तरी खंयच्या नरकान पडलेलो आसता न्हू, तें डेफिनेटली त्या मनशाक डेफिनेटली दिसता. ओके. हे म्हाज्या फॅमिली वाटेंतलें सांगता तुका. हेजे जाल्यार सांगूच नाका तूं. आसता तशें पार्ट ऑफ लायफ. हेच्या बद्दल एक स्पेशल व्हिडिओ तुमकां घालतलो. रियालिटी चॅक दिवंक जाय थोड्यांक. कितें म्हणटा सारकें दिवकूच जाय. सारकें. आनी गायज डिसेंबर परत एकदा सांगता, एक्सिडंटां खूब जाता. सीट बेल्ट घाला, हेल्मेट घाला आनी सेफली चलया. तुमची फॅमिली, तुमची बायल, भुरगीं, गर्लफ्रेंड, शोना, डार्लिंग, पप्पी, तुमच्यो हे ते तुमची वेट करता घरा कडेन. सो प्लीज बी अलर्ट आनी ऑलवेज ड्रायव्ह विथ सीट बेल्ट आनी रायड विथ हेल्मेट. सारकें म्हजें. आनी
चॅनलाचेर आमच्या नवे आसा लायक शेअर सबस्क्राईब आणि आम्ही वयपाचे आसा फार्मार केन्ना वयपाचे कितें वयपाचे खंयच्या फार्मार या त्या ते तुमकां डायरेक्ट व्हिडिओनूच सांगता आता आनी सांगिना कितें म्हणटा हय सारकें न्हू सारखे आणि गायज इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू विथ माय हांव तुमकां इंट्रोड्यूस करूंक सोदता माझी लेजेंडरी द वन अँड ओनली 2 स्ट्रोक बीस्ट यामाहा RX ओके जाल्लेली आसा रेडी घालता तुमकां 2-3 दिसां भितर व्हिडिओ पळया कितें आसली आनी कितें केली ती हांवें न्हू आं सो येस चॅनलाचेर सक्करबराय करपाक विसरो नाका कितें करपाक नाका सबस्क्राईब करात गाय बाय बाय टाटा